आज आमचो 13वो वर्धापन दीस आणि भक्ती भावान सगळे जे आमच्या वाड्या वयली जी स्थायीक जे सगळे लोक आहा ते भक्ती भावान कालच्यान जे सेवेक आहा 8 दीस जाले आमी हांगा तयारीक लागलेले. आमचो अध्यक्ष मोहन नायक तशेंच ही सगळीं जाणां महिला जो प्रसाद जावं आनी हे सगळे जो अन्न नैवेद्य सगळं आमी आमचे सगळीं जाणां महिला करतात. आणि हे देवाची ख्याती जी अशी आहा ती 100-150 वर्सां पयलींचो इतिहास आहा की आमची आई आणि आमचे पूर्वज सुद्दां हांगा सांगताले की हे देवस्थान बरें जागृत देवस्थान म्हणून. आणि त्या निमित्तान सगळे भावार्थान ही आमी सगळी सेवा जी आहा या देवाची करता. तशीच सगळींच जाणां आतां वाड्यावयली ल्हान भुरगे जावं व्हडले ज्येश्ठ जावं सगळेच जाण भक्ती भावान ही सेवा करता आणि अशीच चालू आसता आमची परंपरा. त्यांनी सांगला न्ही शैलो तशेंच पहिली सुरवात हेजी न्ही आमची आई हांगा झाड लायिल्ले पयलीं सकयल लागले देवस्थान त्या आदिस्थान म्हळ्यार ते आनी मागीर आनी आमी ल्हान आसतना आमी येतालीं उदक बीन घालपाक तेका आनी मागीर ते पयलवाल्यांक घेवन आमी काम करताले. पयलवाल्या खातीर करताले हे सगळे. मागीर सगळे वाड्यावयले लोक येवन सगळे एकटे जावन करूंक लागले आनी आतां तशेंच चालू आसा. मूर्ती केन्ना हाडली तुमी आतां? मूर्ती जाल्यार 13 वर्सां आमकां प्रसिद्ध उद्योजक जो चंद्रकांत गांव आसा तेणी आमकां ती मूर्ती दिल्ली. आणि भावार्थ आहा सगळ्यांचो. सगळे लोक भावार्थान येता आणि सगळे हे करता आणि कितें असले प्रॉब्लेम जाल्यार हांगा येवन सांगतात देवा. काय नसले कितें खाली आमचे नाल्ल दितले कितें तेजे वयल्यान मागीर ती मूर्ती हाडली 13 वर्स कितें तशें हांगा वाडवड जाता कितें 23 म्हळ्यार कितें आयताराक वर्सा वर्सा वाडवड जाता कितें कोणे वाडतात बरें वाडतात बरें करतात वर्साक ते वाडवड कोणाचे पयवाल्यांचे तेंचे कडेन जायना म्हणून आमकां मिक्स करून करुया म्हणटाले आमी 10 जाणांनी करुया म्हणटाले कितें तितलें बरे भशेन चलता.